नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकार। आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। दोतोर सावंताक दिल्ली व्हरपाच्या चर्चेक पूर्णविराम। देशांत प्रधानमंत्र्याचे तर गोंयांत प्रमोद पर्व। अर्धवट स्मार्ट सिटीचे काम तशेंच नॉनस्टॉप पडिल्ल्या पावसाक लागून धडे सकट कोसळी ताडमाड घुमटे लागसारची नव्यान बांदिल्ली ड्रेन। हाका जापसालदार कोण? पालेकाराचो प्रश्न। स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदाराचेर FIR नोंद करपाची विजयाची मागणी। स्मार्ट सिटीच्या कामाचे कॉन्क्रीट कोसळिल्ल्यान कामाचे ऑडिट करपाची मागणी। मटक्या आड स्थापन केल्ली SIT जावची ना बंद। मटका SITचो फेररचणूक करपाचो निर्णय घेतला पुलीस खात्यान। वरिष्ठ पुलीस काशीनाथ शेटयेची म्हायती। प्रधानमंत्री मोदींचे मंत्रिमंडळात श्रीपाद नायक हांचो आस्पाव। भावून मानले लोकांचे उपकार। मुख्यमंत्र्याचो भावूक परबी। राज्यात नेटाचो पावस। रस्ते गेले उदकापोना। झाडां जाली आडवी। वीज पुरवणीचेरूय परिणाम। सोमार मंगळारा ऑरेंज अलर्ट। आता पळयात खबरो विस्तारान। गोयचो मुख्यमंत्री सावंताक दिल्ली व्हरपाच्या चर्चेक अखेर पूर्णविराम। देशांत प्रधानमंत्र्याचे तिसरे पर्व तर गोंयांत सावंतूच। पळयात खासा रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे तिसरे पर्व देशांत सुरू झाला। आयतारा मोदी सरकाराच्या कॅबिनेट स्वतंत्र प्रभार आणि राज्यमंत्र्यांचो सोपुतविधी जालो। लोकसभे पयली वेगवेगळ्यो राजकीय चर्चा देशभर सुरू आशिल्ल्यो तश्यो कांय गोंयांतूय आशिल्ल्यो। तातूंतली एक म्हळ्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांक दिल्ली व्हरपाची। मात आता हे चर्चेक पूर्णविराम मेळ्ळा अशें आमच्यान म्हणूं येता। फकत राजकीय विश्लेषकूच न्ही जाल्यार भाजपाचे गोंयचे कांय फुडारी दोतोर सावंतांक दिल्ली व्हरतात काय हाचेर नदर दवरून आशिल्ले। कारण एकूच मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची। मात आता अशा फुडाऱ्यांच्यो इत्सा आता इत्सात उरतल्यो। गोंयांत प्रमोद पर्व चालूच उरतले हाचेर आता अधिकृत शिक्कामोर्तब। कांय दिसा पयलीं गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दोतोर प्रमोद सावंतान गोंयांतूच रावपाची इत्सा उलोवन दाखयली। दिल्ली बी वचपाचो प्लॅन आसा बीन सांगला बीन तयारी कर अशें। प्रचाराची धुरा बीन असो कांयच विशय ना। फक्त म्हाका प्रचाराची जबाबदारी खंयच्याय स्टेटीत वचून जर बाबा हांगा एक 4 मिटिंग्स घे अशाच पद्दतीची बारीक जबाबदारी आहा। त्या खातीर दिल्लीत एक 5 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वेगवेगळ्यो कोपरा सभा आनी हे ते घेवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 दिसां खातीर हांव दिल्लीत आशिल्लो। त्या खातीर दिल्लीत वचपाचो बीन असो विशय कांयच ना। थोडे जाण प्रेसवालेच हो विशय चड मोठ्या प्रमाणात करता। डायरेक्ट व्हरचें ना न्हू, स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन आसता तें म्हणून लोकांकूय दिसता तशें। म्हाकाय वचपाचो ना। हय, तुमकां वचपा ना दिल्ली? वचपाचो ना दिल्ली। म्हाका गोंयांतूच रावपाचो आसा। गोंयच्या लोकांची आनीकूय थोडी वर्सां सेवा करपाची इच्छा आसा। देवान संद दिल्या त्या प्रमाणे अजुनूय गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयची सेवा करपाची संद देवान दिल्या, लोकांनी दिल्या विशेश करून। ती करपाची अजुनूय संद इच्छा आसा। ती बस तितकेंच आनी कांय ना। तर लोकांचो आशिर्वाद आसप हो म्हत्वाचो। राजकीय विश्लेषक म्हणतात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांक दिल्ली व्हरतात हे चर्चांनी कांयच तथ्य नाशिल्ले। What do you want to say? Now the results have shown that after the result, it is all clear that he will be not taken to Delhi. Sorry, I feel that this speculation is just imagination of certain people. There is no vacancy in the Lok Sabha right now. There is no vacancy in the Rajya Sabha. If Pramod Sawant has to be taken in the central cabinet or central ministry, there is need to have a vacancy in the Rajya Sabha or Lok Sabha, because he has to be a Rajya Sabha or Lok Sabha member elected within a period of 6 months. And in any case, Goa is not such a big state to be given representation in the cabinet unless the person has the stature of, say, Manohar Parrikar. And I don't think from where this speculation comes. To my mind, there was never such speculation.
ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पणजी शहरात चलिल्ल्या बाबत दर्जाच्या स्मार्ट सिटीच्या कामासंदर्भात कंत्राटदाराविरोधात FIR नोंद करची म्हणून गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायाची मागणी. नव्यान केल्ले काँक्रीटाचे काम जायते कडेन कोसळिल्ल्यान स्मार्ट सिटीच्या कामाची चौकशी करून ऑडिट करचे अशी मागणी विजयान केल्या. स्मार्ट सिटीच्या बाबत दर्जावयल्यान कंत्राटदाराविरोधात FIR नोंद करची म्हणून गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान मागणी केल्या. 31 मे पयलीं स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जावपाची तारीख जावन काकुलामॉल जंक्शना कडेन खोडून दवरिल्ले काम 7 जून मेरेन सोंपयतले अशें स्मार्ट सिटी वेवस्थापनान कळीत केल्लें. आता पावसान काकुलामॉला कडल्यान टोकार वचपी रस्त्या कडेन काँक्रीट कोसळून पडिल्ल्यान स्मार्ट सिटीच्या बाबत दर्जाच्या कामाचेर प्रस्नचिन्ह उप्रासला. स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारा विरोधात FIR नोंद करची अशें पत्र विजय सरदेसायान मुख्य सचिवाक केला. तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामाची चौकशी करून ऑडिट करची अशी मागणी तांणी केल्या. पणजी शहरात स्मार्ट सिटीची कामां चालू आशिल्ली आनी ताची जी स्मार्ट सिटीची डेडलायन जी दिली ती म्हटल्यार 31 मे. पूण 31 मे दिसा ही कामां जी आसा ती पुराय जावंक ना. ताचे उपरांत तांच्यांनी आनी एक डेट दिली ती म्हळ्यार 6 जून अशी डेट दिल्ली. ती सुद्धा डेट दिल्लेली तेन्ना सुद्धा कामां पुराय जावंक ना. आनी आतां जर आमी पळयत जाल्यार स्मार्ट सिटीच्या कामाची एक वेगवेगळे आमकां म्हणजे एक इन्सिडंट आयकपाक येता. त्याच प्रमाणे स्मार्ट सिटीचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताचेर FIR नोंद करचे अशें म्हणून आमचे गोवा फॉरवर्डचे मुखेल जे आसात विजय सरदेसाय हांच्यांनी तांचेर FIR नोंद करची म्हणून चीफ सेक्रेटरी हांकां पत्र बरयलां. त्याच प्रमाणे सोमारा म्हणजे आयज ताडमाड हांगासर भिंत कोसळ्ळी आनी स्मार्ट सिटीची जी कामां आसा ती सुद्धा खंय तरी मदीं मदीं तेंचे जे इन्सिडंट आसा ते घडत आसता. ताचे खातीर तांच्यांनी ताचेर सुद्धा म्हणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर सुद्धा RTI मागल्या. ही जी आसा ती मागणी विजय सरदेसाय हांच्यांनी केला. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन यश सईत, हांव वर्षा आश्वेकर. मटक्याच्या विरोधात खंडपीठात जनहित याचिका घालपी याचिकादारान SIT बंद करपाक हरकत घेतले उपरांत SITची फेररचणूक करपाचो निर्णय पुलीस खात्यान घेतला. मटक्या आड स्थापन केली SIT बंद जावची ना. SITचे फेररचणूक करपाचे आश्वासन वरिष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे याचिकादार काशीनाथ शेटये हांणी सांगले. खंडपीठाच्या आदेशा उपरांत मटक्या आड कारवाय करपा खातीर 4 वांगड्यांच्या SITची स्थापणूक जाल्ली. दरेकी 6 म्हयन्या उपरांत अहवाल सादर करपाचो निर्देश खंडपीठान SITक दिल्लो. 2017 साली गोवा गव्हर्मेंटान एक SIT म्हणजे स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम तयार केल्ली मटक्या खातीर, जी मटको गॅमलिंग करता तेंचेर लक्ष दवरून त्यांची माहिती जी आसा ती पुलिसांक पुरोवची आनी मागीर तेंचेर धाड घालून तांकां अटक करचे. जवळपास 50 जाणांक ह्या SIT टीमीन घट धरले. पूण आतां ही SIT टीम बंद करची अशी निर्णय जो आसा तो गव्हर्मेंटान घेतलो आनी हेका काशीनाथ शेटे ह्या याचिकादारान खंडपीठान चॅलेंज केली आनी आतां खंडपीठान असो निवाडो दिला की SIT जर तुमकां बंद करपाक जाय जाल्यार खंडपीठा कडेन एक अर्ज करचो पडटलो आनी बंद करचो पडटलो. तो पर्यंत SIT ही चालूच उरपाक जाय. ही SIT जी आसा ती बॉसेट सिल्वा यांच्या अंडर चालू असली आणि त्यांच्या अंडर PI कृष्णा सिनारी आणि PSI अक्षय गावकर आणि वामन नाईक यांचे हे जे असले हे 4 जणांची टीम असली आणि ही SIT टीम जी आहे ती मटका गॅमलिंगेचे लक्ष दवरून असली. काशीनाथ शेटे ह्या पेटिशनरान जेन्ना कोर्टान खंडपीठान जेन्ना चॅलेंज केली तेन्ना खंडपीठान अशें सांगलें की ही SIT जी आसा ती SIT अशीच मदीं बंद करूंक मेळची ना, त्याच्या खातीर अर्ज करचो पडटलो आनी त्याच्या उपरांत तेचेर डिसिजन घेतलो वयतलो. तर ही SIT जी आसा ती जर हेचें कारण बंद करपाचें म्हणजे बॉसेट सिल्वा हे जे आहेत रिटायर जावपाचे आसा आनी म्हणून हे SITचेर निर्णय घेवचो म्हणून खंडपीठान अशें सांगलां की ही SIT जी आसा ती बंद न करता तेची परत नवीन SIT तयार करची आनी ही SIT चालू दवरची. अशीच अपडेट आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत राहतले. पळयत रावात गोमंतक TV. नरेंद्र मोदी देशाचे 3रे फावट प्रधानमंत्री. उत्तर गोयचे खासदार श्रीपाद नायक हांचो केंद्रीय मंत्रिमंडळात आस्पाव. श्रीपाद नायक हांणी गोमंतक TV कडेन उलयतना मतदाराचे उपकार मानले. मुख्यमंत्र्यांनी श्रीपाद भाऊक परबी भेटयल्यात. मैं श्रीपाद यसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रीपाद यसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लाखावयर मताधिक्य घेऊन जैतिवंत थारिल्ले श्रीपाद भाऊ मोदीच्या तिसऱ्या पर्वात मंत्रिमंडळात स्थान. उत्तर गोंयांतल्यान सवे खेपे वेचून दिल्ले खातीर श्रीपाद नायक हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना उत्तर गोंयच्या मतदारांचे उपकार आटयले. नमस्कार. सांगपाक खुशी भोगता की परत एकदा तिसऱ्यांदा मोदी माननीय मोदींच्या मंत्रिमंडळात काम करपाची संधी मोदीजीन दिल्ली आसा. हांव तांचो आभारी आसा. आतांच जे संभावीत मंत्री आसा हांचे सगळ्यांची मिटींग माननीय प्रधानमंत्र्यांनी आपयल्ली आनी ह्या मिटींगेक काही सूचना कशें कशें फुडें वचप, कितें कितें दिवप ह्याची सगळ्यो सूचना दिल्ल्यो आनीक बरें हातूंत वातावरणांत मिटींग पार पडली आनी गोंयांक प्रतिनिधित्व जे मेळ्ळें त्या बद्दल हांव म्हाका दिसता सगळे गोंयकार खूश जाले आसतले. गोंय तरी ल्हान आसलें आनीक ल्हान तरी आसलें परंतु गोंयची सदांच मोदी सरकारान आठवण केल्ली आसा आनी त्याच हातूंतल्यान परत एकदां हें प्रतिनिधित्व मेळिल्लें आसा. हांव ह्या बाबतींत सगळ्यांचें मना पासून अभिनंदन करता, गोंयच्या नागरिकांचे, मतदारांचे आनीक ही संधी जी प्राप्त जाली तांच्या खातीर प्राप्त जाली. हांव परत एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं. मोदीच्या तिसऱ्या टर्मात श्रीपाद भाऊच्या रुपान गोंयाक प्रतिनिधित्व मेळटा देखून मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी श्रीपाद नायकाचे अभिनंदन केले. तर आयज शपथविधी जाता प्रधानमंत्री मोदींचो तिसरे फावट आनी एक सगळ्यांक खोशयेची गजाल गोंयकारांक खातीर की श्रीपाद भाऊ हांकां आयज शपथविधी तांचोय जाता. सो कितें तुमचें रिएक्शन, तुमची कितें भावना? माननीय मोदीजीच्या 3.0 ह्या सरकारात आमच्या गोंयाक प्रतिनिधित्व मेळटा आनी गोंयाक प्रतिनिधित्व मेळटा आसतना आमचे सिनियर पार्टीचे वरिष्ठ नेता श्रीपाद भाऊ नायक हांकां मंत्रीपद मेळटा. ही गोंयकारां खातीर आनी गोंय सरकार म्हणून आनी म्हज्या खातीरय बी एक खूप अभिमानाची गजाल आसा, खोशयेची गजाल आसा. हांव त्या खातीर पयल्याच पयली श्रीपाद भाऊ नायक हांचें खूप खूप अभिनंदन करता की तांकां मंत्रीपद मेळटा त्या बद्दल. तांचे आज सांजे ते शपथ घेतले. निश्चित रित्या गोंय सरकाराक आनी गोंयच्या लोकांक हाजो फायदो जातलो. गोंयचे खासदार आनी 6 वेळा जिखून आयिल्ले खासदार श्रीपाद नायक हांकां केंद्रीय मंत्रिमंडळान पयल्या शपथविधीन स्थान मेळटा ही खूब अप्रूप अशी गजाल आनी म्हत्वाची गजाल गोंया खातीर. गोंया खातीर म्हत्वाचें कारण गोंयांक इतलीं वर्सां प्रातिनिधित्व मेळत आयलां आनी श्रीपाद नायकाक ते परते मेळटा. ताका लागून एक अनुभवी गोंयचो फुडारी केंद्रीय मंत्रिमंडळान ताका स्थान मेळप हें खूब म्हत्वाचें अशें आमकां दिसता. आनी ताजे परस म्हत्वाचें पयले मंत्रिमंडळ शपथविधीन तांकां स्थान मेळटा. म्हत्वाचें म्हळ्यार ह्या वेळार भाजपाची एनडीएची स्ट्रेंथ कमी जाल्या आनी इतलेंच न्ही जाल्यार कितलेशे अशे कांय आसात घटक. एका अर्दान नितीश कुमार आसा, दुसरे अर्दान आंध्राची जी टीम आसा तांकां मंत्रिमंडळान आस्पावन घेवप, म्हत्वाची मंत्रीपदां तांकां दिवप. ताका लागून पयल्या शपथविधीन श्रीपाद नायकांचो शपथविधी जातलो काय ना ह्या विशीं दुबाव आशिल्ले ते ना जाल्यात. हाजो अर्थ जे पळय कितें बीजेपीचे म्हणून जे काही म्हत्वाचे खासदार वेचून आयिल्ले आसात तांची जी पळय पयली श्रेणी आसा तातूंत भितर श्रीपाद नायक आसता.
हें आतां आमकां पुरेपूर कळ्ळां. श्रीपाद नायकाचें म्हत्व ताका लागून वाडटा, श्रीपाद नायकाचें एकूण स्टेचर ताका लागून वाडला आनी केंद्रीय मंत्रिमंडळान तांकां स्थान मेळटा आशिल्ल्यान तांकां आमी परबी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. तीन दिसां पयलीं गोंयांत दाखल जाल्ल्या पावसान आयतारा पुराय राज्यांत हाजेरी लायली. ह्या पावसान कांय वाठारांनी झाडांय आडवी जाली, जाका लागून वीज पुरवणीचेर परिणाम जालो. हवामान खात्यान सोमार आनी मंगळाराक ऑरेंज अलर्ट जारी केला. देखून फुडले 2 दीस गोंयांत पावसाचें वातावरण कायम आसतलें. 2 दीस जाले गोंयांत रेड अलर्ट आसलो पावसाचो आनी 2 दीस खूब पावस गोंयभर पडलेलो आसा. ह्या गोंयभर पावसान खूब कडेन झाडां पडली, वेगवेगळे आडतळे येयले. पूण ह्या 2 दिसान जो पावस पडला त्या पावसान खंय कितलो पावस पडला याची अपडेट आमच्या कडेन येयलेली आसा. IMDन फाटल्या 24 वरांत कितलो पावस पडला याची अपडेट जारी केल्ली आसा. ती अपडेट हांव तुमच्या मुखार दवरता. काल पणजे हांगासर 93.6 mm पावस जालो 24 वरांत, जो काल सकाळी 8:30 ते आयज सकाळी 8:30 पर्यंत जालो. तो पणजे पडला त्या हिसपान 93.6 mm पावस पडला. केप्यां हांगासर 90 mm पावस पडला. ओल्ड गोवा हांगासर 81 mm पावस जालो. सांग्या हांगासर 73.5 mm पावस जालो. मारगांव हांगासर 66.2 mm पावस जाला. वाळपय हांगासर 65.2 mm पावस जाला. काणकोण हांगासर 63.4 mm पावस जालो. मार्मागोव हांगासर 63.4 mm पावस जालो. दाबोली हांगासर 52.4 mm पावस जाला. म्हापसा हांगासर 46 mm पावस जालो. फोंडा हांगासर 37 mm पावस जालो आनी सांखळे हांगासर 30 mm पावस जालो. आमी पळयत जाल्यार 24 वरांत काल जो पावस पडला तो सगळ्यांत चड पावस म्हणटा तो पणजे शहरांत पडलेलो आसा, जो 93.6 mm जावन आसा. आनी सगळ्यांत कमी पावस जो लागलो तो सांखळे वाठारांत लागलेलो आसा, तो 30 mm पावस लागलेलो आसा. पावसाची अशीच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. स्मार्ट सिटीच्या कामाची दोनूय डेडलायनी सोंपल्यो, मात अजून मेरेन कामां काय पुराय जायनात. सोमारा ताडमाड हांगा आशिल्ल्या महादेवाच्या घुमटे लागसार नव्यान बांदिल्ली ड्रेन कोसळपाची घडणूक उक्ताडार आयल्या. पळयात पुराय बातमी. दिवचल शारात अंतर्गत रस्त्याचेर 100 मीटर अंतरा भितर एक कार आनी रिक्षा मेळून 2 वाहनां खणिल्ल्या चरात अडकून पडली. हो प्रकार सोमारा घडलो. मजगती वाहन चालक सूचना कडेन नदर दिनात, ताका लागून ही समस्या उप्रासता अशें कळटा. आमच्या PWDचे काम चालू आहा, पायपलायन म्हणजे लायन घालता आमी आनी पावसान मातसो त्रास जातलो. आमी बोर्ड लायला ते फॉलो करपाचें. आमी काम जाय बोर्ड लायतात, मातशे बोर्ड काडून करपाचें ना, तुमकां त्रास जातलो आनी आमकांय मातसो त्रास जातलो. मातशें कॉपरेट करपाचें, बेगिना काम जावपाचें. आयज कितें जालें? आयज आमी बोर्ड जाता गाडी सुरकाले भितर असं रिक्षा आनी त्यासाठी फोर सुरकाला ते आतां आमचेच नीम करपाचें न्हू. आमी आमचे हिशोबान आमी बोर्ड लायले. आतां कितें करता? आतां हे सगळें क्लिनींग करून घेता आमी. पण तुमचे कितें म्हणजे बोर्ड लायल्ले आसतना लोक भितर सरतात? बोर्ड लायले आसतना भितर सरतात. ताका लागून मातसो प्रॉब्लेम जाता. म्हणजे तुमचे ह्या लोकांनी सहकार्य करचें. मातशें लोकांनी कॉपरेट करपाचें, बेगिना काम सोंपतलें आनी बेगिना रस्तो बीन जातले. दिवचल शारांत सध्या उदकाची नवी पायपलायन घालपाचें काम चालू आसा. बाजाराक तेकून इंटरनल रस्त्याचेर सध्या हे काम चालू आसा. पायपलायन घालपाक लागून रस्त्या कुशीक जे अरुंद रस्ते आहा थंय तर खणिल्ले आसा. मात फाटले 2 दीस पडिल्ल्या पावसाक लागून हे काम करपाक मातशी अडचण निर्माण जाल्या. कांय कडेन चिखलूय निर्माण जाल्लो आसा. दुसरे वटेन ह्या इंटरनल रस्त्याच्या कुशीक पायपलायन घालपाचें काम सुरळीतपणान जावचें म्हूण हे इंटरनल रस्ते येरादारी खातीर बंद केल्ले आसात. तशे फलकय ह्या इंटरनल रस्त्याच्या एंट्रन्साचेर लायिल्ले आसात. तरी लेगीत कांय वाहन चालक फोर्सान आपली वाहनां हे फलक कुशीक करून ह्या इंटरनल रस्त्या वयल्यान व्हरतात. ताका लागून काम करतना भरपूर प्रॉब्लेम निर्माण जातात.
आयज सकाळी अश्योच दोन वाहनां ह्या इंटरनल रस्त्यान वयल्यान बंदी आसतना ह्या इंटरनल रस्त्या वयल्यान वतना कुशीकच्या चरान अडकून पडपाची घडणूक घडली. बरोच वेळ ही वाहनां अडकून पडिल्ल्यान हे पायपलायनीचे कामूय करपाक कामगारांक अडचण निर्माण जाली. जे फलक लायिल्ले आसात ते फलका कडेन लक्ष दिवन वाहन चालकांनी इंटरनल रस्त्या वयल्यान वाहनां व्हरची न्हू, जेणे करून काम करपाक सुरळीत मेळटले अशें PWD खात्याच्या अधिकाऱ्यांचो दावो आसा. वर्सान जर गाडयो अश्योच व्हरत रावल्यो जाल्यार काम बंद करचें पडटलें अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें आसा. गोमंतक TV खातीर हांव रिपोर्टर परम सावंत. आयतारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी घेतलो तिसरे फावट प्रधानमंत्र्याचो सोपूत. हो सुवाळो दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनाच्या आवाठांत जालो. सुवाळ्याक राष्ट्रपती भवना मुखार 10,000 वयर मानेस्त आनी नागरीक हाजीर आशिल्ले. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. बेतोडा पंचायत क्षेत्रातल्या शिगनेवाळ वाठारातल्या नारायण गावडे हाच्या घरांत दिसा उजवाडे चोरी जाली. सुमार 60,000ची रोख रक्कम आनी भांगराच्यो कांय वस्तू फारायल्यो. दिसा उजवाडात चोरी जाल्ल्यान थळाव्यांच्या मनात भय निर्माण जाला. तशेंच ह्या वाठारांत चोरयेच्या प्रकरणांनी वाड जाल्ल्यान पुलीस बंदोबस्त वाडोवपाची मागणी सरपंच मधू खांडेपारकार हांणी केल्या. चोरी म्हणल्यार कितें जाता, हांगा आतां पळय खंयचे लोक येता, कोण वळखीचे नासता, कांय नासता, ते खंय रावता, कितें करता हितून कांयच खबर ना. हितून मातशें कितें जाता, पुलिसांनी मातशें लक्ष दिवन एक गस्त घालून मातशें लोकांक हेल्प करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तेंचे भांगर येयलें, कॅश येयलें तेंची 60,000 रुपया, तेन्ना हे जे काम करता तेंचे बी कितें दुबाव आसा आसूं येता न्ही, सांगपा जायना कोण कितें करता. ते वळखीची न्ही, कांय न्ही, तेंगेलें कांय वळखपत्र हांगा कांय ना आसूं शकता. तुमच्या गांवचो एक भाव तो शिगनेवाळ? हय आमचो गांवचोच. पूण तेन्ना पुलिसांनी कितें करपाचें? पुलिसांनी म्हागेल्या दिसपाक कितें जाता, एक रातची एक गस्त मारपाची हांगा हें आसा. ती चोरी जाली ती दिसाची ते पेपरे दिसाची रातची अशी एक गस्त घातली जाय जाल्यार कोण संशयास्पद भोंवता कितें तांकां कळोंक शकता न्ही त्या पुलिसांक. मधुसूदन खांडेपारकर बेतोडा कल्पना पंचायत सरपंच. पयर सांजचे
शिगणेवाडा नारायण हरी गावडे ह्याच्या घरात चोरी जाली साधारणशे 5:15 ते 6:30 दरम्यान दिसाची. आणि तेजी बायल आसा ती बागायतदारां कामां वयता. घुवास तो पणजे कडेन गेल्लो आनी ते भुरगे नर्सींग करता आनी चेडो आशिल्लो. चेडो तो 5:15 सुमार गेल्लो आनी 6:30 जर घरा कडेन परत हे सगळ्यांक पडलेलें आसा, अस्त व्यस्त आशिल्लें. आनी तेणी मागीर तेच्या आवयक वयन बापायक फोन केलो आनी सांगलें अशेंच घडलेलें म्हणून. आनी अशें कोण येता की म्हाका डिटेल सारकी खबर ना, पूण म्हाजे प्रमाण तेंची 2 रिंग, 3 चेनी, 1 नेकलेस, वेड, भांगतिळो आनी इतर आनी कॅश रोकड तेंगेले चिरी कितें हाडपाचें आसलें. त्या घरान पयशे रोकड जवळ 60,000 हे तेंगेले म्हणजे ती आलमार फोडून व्हेल्लें आसा. आनी हांव कित्याक सांगूंक सोदतां, आज ही दिसाची चोरी जाली. हेजे पयलीं आमचे थंय सातेरीचे देवूळ कोनशां तें 2 वेळ फोडलें. गोळार शाळा आसा ती 1-2 वेळ फोडली. थंय घुंगरे आजोबा म्हणून पंडपेटी तेजी 2 फोडली. मागीर गणनाथ देवस्थानाचे तेंय एकदां फोडलें पूण कांय मेळना. अशें म्हणजे रातच्यो चोरयो खूब फावटी जाल्ल्यो आसा. आनी ही 5:15 ते 1 वरा भितर जें घडलेलें आसा तें हांव पॉलिसी कडेन मागता की पॉलिसीन सामकी गस्त दवरची. रातची मॅक्झिमम गस्त जावपाकूच जाय. आमी शिंगणेवाड बेतोड्या हांगा आसा, ज्या जाग्यार फाटीं शेनवाराक एक घराक चोरी जाल्ली आनी हें घर हांगा एकोडे आसल्या कारणान खंय लोक चडशे येयना आनी तेंची जी घरांतली मनशां आहा ती खंय ना खंय कामां वयता आनी ते बंद आसता. तेन्ना त्या घरांतली जवळ भांगर आनी तेणी घर बांदपा खातीर जावन सायडीन कितें काम करपा खातीर 60,000 रुपया दवरिल्ले चिरे हाडपा खातीर. तेवूय रोख रक्कम येल्ले आसा. ते सगळे आलमार फोडून तेंचें अस्ताव्यस्त सामान सगळें उडयल्लें आसा. तांकां दुबाव आसा की ह्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणान वीज केबल व्हरपाचें जावं आनी रस्त्याचें काम चलता तेन्ना ते दुबाव आसा तांकां की ते लेबर बी जावंक शकता काय कितें. तेन्ना ह्या संदर्भान तेणी पुलिसांनी बी तक्रार केल्या आनी आमकां सरपंच बेतोडेचो सरपंच मधू नायक हेणी म्हायती दिल्ली प्रमाण हांगा ह्या वाठारांत कितल्योश्योच हेच्या पयलीं चोरी जाल्या. खूब इस्कॉलान चोरी जाल्या, कोणाची घरान जाल्या, कोणा देवळां फोडलेले आसा, अशी चोरी जाल्ली आसा. पूण आजून पर्यंत खंयच सोक्षमोक्ष लागलेलें ना. तेन्ना हे जे लेबर लोक बी आसा तांकां हाडून पुलिसांनी चवकशी करची अशी तेजी मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर शिंगणेवाड्याच्यान एकनाथ खेडेकर. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He's the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes Goa. Contact 9326114919. शेवटचं संधीचं सोनं करा. तुमचं फ्लॅट आजच बुक करा. त्वरा करा, थोडेच फ्लॅट शिल्लक. मडगावमधील मध्यवर्ती ठिकाणी आके येथील जुलिएटा कॉम्प्लेक्समध्ये अगदी परवडणाऱ्या किमतीमध्ये आपल्या स्वप्नातलं घर आजच बुक करा. अत्याधुनिक, प्रशस्त, सर्व सुविधांनी युक्त असे 2 BHK, 3 BHK फ्लॅट्स आणि कमर्शियल गाळे उपलब्ध. बुकिंगसाठी संपर्क करा. MS कजराज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, ऑफिस क्रमांक 2, मजला 3, कर्मा पीस एव्हेन्यू, ओल्ड बस स्टँडच्या जवळ, वास्को कोर्टच्या समोर, वास्को दी गामा, गोवा. फोन क्रमांक 70 20 98 55 77 किंवा 95 27 69 39 10. आर्किटेक्ट विराज देसाई, RCC कन्सल्टंट राजन रेडकर.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.